मैं वो तमिलनाडु वाला है। 60 लाख रुपए खर्ची को ये बोट को। नुकसान हुआ। पूरा लॉस कितना हुआ? पूरा लॉस हो जाएगा। वो थोड़ा थोड़ा सामान मिलेगा ना, इसलिए 40 लाख रुपए अभी लॉस हुआ था। अभी मच्छी भी है अंदर। मच्छी थोड़ा है, वो पूरा हेल्प करने वाले का यार। कारवारची बोटी इल्ली आहा बाय एक्सिडेंटली कितें जालें आनी कितें कांय खबर ना, कित्याक इतलो डिपाक आसता इसवणाचे पिले व्हडले व्हडले नुस्तें मारूंक इतलो म्हणजे 50-60 वळांच्या भायर आसता ती अचानक कितें हांव नकळो झुळे जालें कितें जालें आनी तेंचें कितें जालें देवाक खबर ती अचानक कोणी कितें येयल्ली 4-3:30 सुमार अचानकूच आमचे ते बाय मिस्टेकीन आमच्या वागातर पळय हांगा बी ते खडपांनी पडली तर ती बोट साल्वार करपाक कशें ना आमचे कडेन येयले ते पूण आमी सांगलें आमी साल्वार करूंक शकना, कित्याक ताका आदारूच ना कितें करपाक आमची मिशिनां जावं कितें घालून काडटलीं जाल्यार तर म्हण ते बाबडे येयले तेंचे नशीब पात्रांव आतां कोण आतां येवपाचो आहा तेंचो पात्रांव मेळून भितर आतां ते कामदार आनी सगळे आपलें सामान काडटात तर म्हण आयज कांय हास्सो व्हडलो जालें ना, कोणाक कांय जालें ना देवाच्या नांवार, फक्त डॅमेज जाता म्हणून नुकसाण तेजी बोटीची कसो येयलो कितें जालें आनी कितें तें तेंकांच खबर आहा। जे लोक आहा ते सांगता की ते फिशींग करपाक उडपीच्यान भायर सरलेले पूण मदीं दर्यांत गेल्या उपरांत तेंचें इंजीन बंद पडलें आनी बोट हळू 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 हे वटेन ट्रॅवल जायत येयली, सो ते येवन हांगा लागले।